मोगाच्या भयणी बाबांनो, गोरमेचो काळ हो आनी गोरमेच्या वेळार जेन्ना आमकां थाण लागता तेन्ना उदक कितलें गरजेचें तें आमी जाणाव. आयच्या वाचपांनी आमकां उदका आनी ताणे विशीं आयकूंक मेळटा. पयल्या वाचपान आमी आयकलां कशे तरेन देव इस्रायल पोरजेक इजिप्तांतली भायर काडटा, गुलामपणांतली भायर काडटा आनी तांकां राखता आनी सांबाळटा. जेन्ना जेवण ना जालें तेन्ना देव तांकां माना दिता. पूण तरी आसतना आयचें वाचप आमकां सांगता की ही पोरजां देवाक अनुपकारी जाता. ही पोरजां देवाक आज शिणटा. आमकां तुवें हांगा मोरूंक हाडल्यांत अशें म्हणटा. कित्याक तांकां उदकाची गरज आसली, उदक नासलें, उदकान ती थाणेलेली. पूण देव मोगाचे भयणी बाबांनो, असलेय एके भाशेन शिरापांनी ताका पाचाल्लोय आसतनाय देव तांकां खास्त लायना. पूण देव आपले काकलुतीन मोजेसाक सांगता, तूं एक खोडप आसा, त्या खोडपाशी वच आनी तुज्या हातांत बडी आसा ती बडी त्या खोडपार मार आनी खोडपांतल्यान उदक व्हांवतलें ते उदकाचे झुरीन हे पोरजेक पिवन तांची थान भागोवंक दी. जाल्यार शुभ वर्तमानान मोगाचे भयणी बाबांनो, आमी परत थाण आनी उदका विशीं आयकता. जेजू जेरुजाल्याक तेन्ना सामर्याक वेतालो तेन्ना तोकलोलो. ओत आसलेलें आसलेलें दोनपारची 2 म्हूण आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. तोकलोलो आनी तोकल्या कारांक लागून तो बांयचे एके भाशेन देगेर बसता आनी तुंय ही एक सामारितान वस्तोरी येता. पवित्र पुस्तक आयचे आमकां स्पश्टपणी सांगता की सामारितानां जुदेव मदें इश्टागत नासली, तांचे मदें दुस्मानकाय आसली. सामारकार आनी जुदेव लोक एकामेकाक पळे नासले आनी हाची मुळां इतिहासांत आसात. पूण तरी आसतना मोगाच्या भयणी बाबांनो, आज जेजू हे सामारेकार वस्तोरीशी एके भाशेन भासाभास करूंक लागता. खरें म्हळ्यार जुदेवाच्या धर्मांत एक दादलो मनीस अनवळखी वस्तोरीत हांवें केन्नाच उलय नासलो आनी हांगासर ही अनवळखी वस्तोरी न्हय, पूण ही सामारेनकार. तरी आसतना जेजू तिचे लागीं भासाभास करता. आनी जेजू मोगाचे भयणी बाबांनो, जाका कुडीची थाण लागलेली, तो जेजू ह्या सामारेकार वस्तोरेक जिका ओतम्याची थाण लागलेली तिची ओतम्याची थाण तो एके भाशेन भरून काडटा. इतली की वस्तोरी आपलें जिवीत बदलून आपल्या सोबेन जें कितें घडलां आपलो अनुभव जेजू ताय आनी जेजू खरेपणी इस्रायल पोरजा आशेतालो तो सोरवंडार म्हूण आपले पोरजे कोसून सांगता आनी अशे तरेन सगळी सामारेनकार पोरजे जेजूशी लागीं येतात आनी आपलो भावार्थ एके भाशेन जियेतात. मोगाचे भयणी बाबांनो, आज खेरीत भाशेन ह्या पवित्र पुस्तकाचेर, ह्या पवित्र पुस्तकांतल्या वाचपाचेर नियाळ केल्यार आमकां जायत्या विशयांचेर नियाळ करूंक मेळटा. पयलो म्हणल्यार तें खोडप, जातूंतल्यान खोरी उदकाची जोर व्हांवता, तें खोडप जावन आसा आमचो देव. आनी जो कोण मोगाचे भयणी बाबांनो ह्या खोडपाचेर आपली बुन्याद बांदता, जो कोण ह्या खोडपाचेर विस्वास दवरून आपलें जिवीत जियेता, ताका केन्नाच ताण लागची ना. कित्याक त्या खोडपांतल्यान आज मोजेसा परी त्या खोडपांतल्यान सासनाक जोर व्हांवता. उदक जें ओतम्याक आमच्या पेकुणी फावो करता. मोगाच्या भयणी बाबांनो, जो कोण जेजू ह्या खोडपाचेर आपले जिविताचे बुन्याद बांदता ताका केन्नाच कांय उणें जावचें ना. देवाची कृपा सदांच ताजे तांय आसता. आनी हें सोत मोगाच्या भयणी बाबांनो, आमी जाणां पवित्र पुस्तकांत जायते जाणांनी अनुभवलें. बागयोन फ्रांसीस शावेरानूय आपल्या जिवितांत अनुभवलें. बागयोन फ्रांसीस शावेरान आपलें जिवीत जेजू ह्या खोडपाचेर बांदून हाडलें. जेजू ह्या खोडपाचेर विस्वास बावाड दवरून तो जियेलो आनी जेन्ना जेन्ना एके भाशेन ओतम्याचे बुखेन तो थाणेल्लो तेन्ना ह्या खोडपांतले जोरींतल्यान तो पिवन एके भाशेन आपलो जीव, आपलो ओत्मो दादुशी करतालो. मोगाचे भयणी बाबांनो, प्राचीत काळांत आमी आसा आनी प्राचीत काळांत आमकां परत होच उलो आयकूंक येता. ओतम्याची नवसुर्णी करूंक, जिवीत बदलूंक, नव्या जिविताक वेंग मारूंक. आनी जेजू मोगाचे भयणी बाबांनो आमच्या सांगाताक आसा आनी ह्याच जेजूची एके भाशेन आमी पास्काचे परबेक तयारी करता.
तेन्ना मोगाच्या भयणी बाबान किरीत भाशेन हो प्राचीत काळ खरेपणी आमी बऱ्या त्यागान मागण्या वरवीं बऱ्या खोरण्या वरवीं एके भाशेन जिवया आनी अशे तरेन मोगाच्या भयणी बाबानो आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक आमचें क्रिस्ती जिवीत ह्या क्रिस्ताक खोडपाचेर आमी बांदून हाडूंक आनी अशे तरेन सगल्या जिवितांत येतल्या वादळ मोडांक सगल्या जिवितांत येतल्या थाणेक ओतम्याच्या तशेंच कुडीच्या आमी ह्याच जेजूचेर विस्वास बाबार दवरून एके भाशेन भरून काडूंक ह्या मिसांत वांटो घेतना भाग्योन फ्रांसीस शावेरा उदोरी जण एकल्याक देवाचो आदार आनी बोळ मागून घेवया.